दोनी वेदीचेर आतां येतलो. आनी बाबलो हे पवित्र ओर आमच्या स्वतंत्राय पासत हांवें मागतलें हांव फ्रिडम. कोरी स्वतंत्राय ही आमी शिकतले हांव जेजूच्या फुड्यांत. आनी सुटका दितलो जेजू आतां वेदीचेर येवचो आहा. तयार जावया. जेजूक येवकार दिवपाक. कॉस्मी तुका आमची जोरीशी येवंक म्हाका दिता सोम्या. पण आयज आमी हांगासर ह्या देवाच्या मंदिरांत जमा जाल्या जाल्यार एकठांय जाले जाल्यार कोणें चिंतचें न्हय आपले वस्तूंक हांव हांगा आयलां. आयज आमचे पांय घोडे उखलो नासले. घोडे आयज जायतो वावर म्हाका आसलो. घोडे म्हजी तूं कूड ह्या दिसाचो वावर करून तोकलोली. घोडे जेन्ना लागीं पावतो वेळ इगोर्चे कडेन येवपाचो जायते घोडे तुका आयज डिस्टर्बन्स कशें जालें. पूण तरी आसतना आयज तूं झुजून ह्या पवित्र स्वाताचेर आयलाय. हावी मेंडीस हो आमचो भाव UK आहा, पिडेंत आहा. आमच्या भावा खातीर मागया. सॅनीस वेलंकनी सान आंद्रे ह्या भावाच्यो डिंगी आहात. की देवाचो आशिर्वाद मागया. तुमचे सोणेकल्याच्यो कोर्सो आयज बेदीचेर आमी जेजूच्या पांया कडेन दवरतले हांव. तो जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गायतले हांव. कॉज मी टू कम. तुजी सोरीशी तूं म्हाका येवंक दी सोम्या. सोकली दिमी घालुया. संवसाराचो सोडवणदार जेजू ह्या वेदीचेर येवचो आहा. तयार जावया ताका येवकार दिवंक. तुजे सोरीशी येवंक म्हाका येवंक दी सोम्या. तुजे सोरीशी म्हाका येवंक दी सोम्या. जुवांच्या शिव वर्तमानांत चवथ्या वेसरान दोनपारच्या वेळार ती वस्तुरी बांय सोदली. उदक काडूंक त्या बांयच्या कांठार आनी बांयच्या कांठार बसून आसलो जेजू ह्या पवित्र आल्ताराचेर आहा. बाय म्हाका इल्लेशें उदक पिवंक दी. म्हाका तान लागल्या.
सुरवात करता जेसू ह्या सामर्थ्यान वस्तुरे लागीं संवाद करूंक. असतो जिवो जेजू आयज आमच्या जवळींतल्या चित्तान बागोवचो आहा. जे तुजे जोरीशी तूं येवंक म्हाका फावो कर ह्या वेळार. आनीक पावट आमी गायतले हांव तुजे जोरीशी तूं येवंक ती सोमया. तुझे जोरीशी म्हाका योगी सोम्या. तुझे जोरींतले पियोगी सोम्या. तुझे जोरींतून पियोगी सोम्या. तू योगी म्हाका पियोगी म्हाका जियोगी म्हाका. Cause me to come to the river, Lord. Cause me to come, cause river, Lord. Cause me to come to your river, Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Cause me to come to thy river, O Lord. जे जोरीशी येवंक तूं म्हाका दीस सोमया. भावंडो, असतो जिवो जेजू आयज म्हज्या काळजा मनाची तान बागयतलो. हो जिवो जेजू जाणें सामर्थ्यान वस्तुरेक सुटका दिली. आयज हो जिवो जेजू म्हाका आयज सुटका पेकोवणी दिता. मानून घेवया. तोच जावन आसा दोनी, तोच जावन आसा सोमी. दोनी आयज हो वेळ तुवें सांगाता सारूंक आमकां फावो केलाय. तुज्या फुड्यांत आमी आयल्या जेजू ह्या वेळार. आमची काल्तिकाय घेवन आमी आयल्या. आमची ल्हानविकाय घेवंक आमी आयल्या. सगळी काल्तिकायन मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता हांव हें गायन गावया. नमस्कार तुका करता हांव. फकत दुलपोत आमी गायतले हांव नमस्कार तुका करता हांव. Sugli imbossato. जेजू विचारता आयज तुका ज्या जिवितान ज्या कुटुंबान कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. कसलें तुका आयज ज्या घराब्यांत वायटाची काळुकाची पोतवी आहा तातूंतल्यान तुका सुटका दिल्ली जाय. आमकां जेजू सोण एकल्याक आसा तसोच वळखता. जेजूक आमी कांयच लिपोवचें न्हय.
समर्थन वस्तोरी जेजू तुजे लागीं विचारता तुज्या घोवाक आपय आनी वस्तोरी म्हणटा म्हाका घोव ना. आयच्या शुभ वर्तमान आमी तेंच आयकतले हांव माथेबाय शुभ वर्तमान 19:26 ओळ गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 19:6 जे देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं नये. काजारी जिवितांत काजारी जिविताचो दोनी ह्या बेतीचेर आहा. ज्या काजारी जिवितान आयज कोल्ली सुटका जेजून तुका दिल्ली जाय. जेजू विचारतायस तुका तुज्या गोराब्यान भुरगें तुका जल्मलां ह्या भुरग्याच्या जिवितान कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. जेजू विचारतायस. तुज्या वावर दोंद्यांत जेजू विचारतायस कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. तुज्या वावराचे सुवातेर कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. जे समुदायान तूं जियेताय ते समुदायान कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. तुका सोयरी आहा, तुका फ्रेंड्स आहा, तुका कलिग्स आहा, तांचे जिवितान कसली सुटका दिल्ली तुका जाय. जेजू विचारतायस. जेन्ना जेजूच्या फुड्यान कोडकार आयलो जेजून ताका विचारलें तूं बरो जावंक सोदताय, तुका खुशी आहा बरो जावंक. आनी त्या कोडकारान त्या पिडेस्तान म्हणलें वोय म्हाका खुशी आहा. जेजू आयज तुका विचारता जोड एकल्याक तुका सुटका जाय. डू यू नीड फ्रीडम. तुमकां सांगतालो हांव वांकांनी बसून चलतना पॉल सिलास ते बोणकुणीन आहले आनी बोणकुणीन आसतना तांकां सांकड्यो आसल्यो ताच्या आंगार. बाबा आयजच्या जिवितांत जायत्यो सांकड्योच्या जिविताच्यो आयज तोडल्या जेजून. पयली सांकडेच्या जिविताची सुटका तुका दिल्या पातकाची. तुज्या गोरब्यान आयज जायतीं तुका आयज त्रास आहले, कोश्ट आहले. ह्या जेजून तुका सुटका दिल्या आयज आर्गां दी ताका. पावलो आनी सिलास बोणकोडीन देवाक वाकाणटात, तुस्त करतात. जेजूच्या फुड्यान तूं आहाय. ह्या वेळार जेजूक सांग जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुका वाकाणटा हांव. जायतीं देणी बेसांव तुका मेवल्या आनी पोतयता तुका जेजू. तुज्या गोराब्यान गोरकार जीव आहा, तुज्या गोरकान जिवी आहा, देवान भुरगें बाळ दिलां, वावर आहा, दोंदो आहा, बरी भलायकी आहा. देव आमकां राखता, सांबाळटा. ह्या उत्तार पिराय देवान आमकां पावयल्यान हें सगळें देवाची देणी आमकां. आमची तोडणाटी आहात हांगासर. दर सुमारान ती येवन हांगासर जायतो वेळ प्रॅक्टीस करतात. हांव पळयता तांकां. देवान दिल्लो गूण, देवाची मोहिमा, देवाची वाकाणणी करतात. ह्या तोंडाट्या पासत तांच्या ह्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. दर शुक्राराक आमी येता ह्या वेदीच्या जेजूच्या फुड्यांत हो वेळ सारूंक आर्गां दियात. हो वेळ आमकां देवान फावो केला देखून तांय सांगाता येवंक
म्हाका उकडास करूंक आयज शुक्रार जेच्या पांय कडेन येवया आमी. म्हणून ही खोशी तुका आसूं दी दर शुक्राराक. तुमच्या काजारी जिवितांत पयलो प्रश्न कितें विचारलो तुमकां? कितें आहा म्हणल्यार तुमकां? काजार जावचे रेस्पेराच्या दिसाक तुमकां कोणेच बोड करनासतना कितें आहा? खोशी आहा. भावणे जिवितांत बेसांव आमकां मेवता जेन्ना वी हॅव अ डिझायर टू कम बिफोर गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुजे भितर जेन्ना खोशी येता तुका जेच्या फुड्यान येवपाक, मागणें करपाक, बाबडो ही बेश्टी खोशी न्हय. दीस अ होली डिझायर. आनी त्या खातीर आय सिंग प्रेजीस टू युअर नेम. सगळ्या देण्या पासत उबी रावया ह्या वेळार, उबी रावात. ही आमची भाव भयणां तरणाटीं गायतल्यात. आय सिंग प्रेजीस टू युअर नेम. तुज्या नांवाक वाखाणटाव. हें गायन गायतना आमचें काळीज मोन वाखाणणीच्या मोनांत उबारया बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक. आय सिंग प्रेजीस टू युअर नेम. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Give glory to your name, oh Lord. glory to your name, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Tuja nawak wakana, somya nawak wakana, donya tuja nawote amikorec wakanche. Tuja nawak
सगळीं बसया बसात. जे सुवातेर तूं बसन हाय तुजें काडीस मन दिनवासच्या मनांत बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक उबार. धा कोडका जेच्या फुड्यांत आयले तांचो एकूच उलो, Jesus, Son of David, have mercy on us. जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी धा कोडकार नितोड जाले. These lepers were freed from their sickness. तुज्या जिवितांत जायती तुवें पेकोवणी घेतल्याय. तुज्या घोराब्यांत जे समुदायान येतल्या भावबळांक ज्या सोयऱ्या दायऱ्यांच्या जिवितांत you were freed from sickness. आर्गां ह्या वेळार जायतीं बाबळां पिडींत आहात. आयज पावलो आनी सिलास आमकां शिकयता, though they were chained, they were imprisoned, yet they could praise God. They were rendering praises to God. बाबळ कितेंच आमच्या जिवितांत आडावंक जायना. तुजें एकूच दूख तुज्या जिविताचें, एकूच दूख तातूंतल्यानूय देवाची वाखाणणी कर. सुटका तुका जेजू दिता ह्या वेळार. जेजूचे पेकोणीची जोर उक्ती कर ह्या फिरकोचेक. सगल्या पिळेस्तांक जेच्या पांयाक हाडुया. हावी मेंडीस तुनी ह्या वेळार पेकयता का. Jeremiah chapter 17 verse 14. तुजें उतर सोत दुनिया. Gospel of John chapter 8 verse 32. जो हांवें शुभ वर्तमान 8वा विसोर 30 आनी दुसरी ओळ. The truth will set you free. तुमकां सोत कळून येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ह्या वेळे कडेन जाय तितून फोटी मारता हेच्या जिवितांत. घडये फोटीचो प्रचार करताय तूं. जेजू आयज आमकां सुटका दी सोत उलोवपाक, सोत जियोवपाक, कितें सारकें कितें बरें तें दुसऱ्याक सांगपाक. घडये नोक्क आसतना आमी फोटी सोत कश्यो दाखयल्या. म्हजें पातोक लिपोवपाक, म्हजो काळोख लिपोवपाक उजवाड हांवें नपयत करूंक वावुरला. आयज कितलो काळोख आहा. दुनिया तुज्या हातांत आमचें जिवीत. जेच्या फुड्यान तूं हाय. तुका उगडास करता देव ह्या वेळार. जेजू उगडास करता तुका. पातकी जिवीत तुजें म्हाका दी. जे जिवितांत कितें एडिक्शन तुका आहा, म्हणजे आमच्या आयज तरणाटी मोबायलान इतलीं घूल जाल्लीं आहात, सोशल मिडिया. घडये घरांत बसून देवाक वेळ ना टेस्ट करपाक. दुनिया ह्या गांवांत आयज आमचे तरणाटी आहात, भुरगे आहात. तांकां सुटका दी जेजू तुज्या नांवान. घडये आयज आमचीं भाव भयणां काजार जाल्लीं भाव भयणां आहात.
एकामेका सांगाता वेळ सारूंक तांकां वेळ ना. घोडे जायते राटावळींनी घुस्पलोली आहात. जेजू सांज आमकां सगल्यांक सुटकेची जावं दी. आमची शापाय शामाय आहात आमच्या गांवांत. ताच्या सांगाता वेळ सारूंक आमकां इल्ल्योश्यो घोडयो पासून मेवना. पूण आयज असली सुटका आमकां दी. घोडये म्हजी माय आहा, म्हजी सासू माय आहा, म्हजो सासू पाय आहा, म्हजे कोणीय आहात उत्तर पिरायेक पावल्यांत. इल्लोसो आदार ती मागतात. कोणी जायते फावटी हांवें दिवंक ना आदार तांकां. एक वेळ आहा येतलो म्हज्या जिवितांत त्या गोतीर हांवूय पावतलें. देवान म्हाका दवरलां जाल्यार दवरलें जाल्यार पूण एक जायते पळय विसरलें हांवूच व्हडलो, दुसरो आनी कोण ना. कोणी व्हडलें मोन घेवन हांव जियेतां. घोडी आयज म्हज्या भुरग्यांक कोरी सुटका दिवपाक आवय बाबा कशें हांव चुकलां. घोडी तांकां जायते फावटी कोरी सुटका जेजू दिता ती दिवपाक तांकां विसरलां हांव. जेजूक पयत रावा त्या वेळार. हो वेळ भाव परत आनी येवचो ना आमच्या जिवितांत. घोडी आयज त्या जिवितांत जायत्यो जायत्यो अडचण्यो त्या जिवितांत आहा, जायत्यो अडचण्यो. आनी तुका दिसता आनीक वाट कोही ना, भियेना काय. जेजू हांगासर. हांव आयलां तुजें पातोक काड उडोवंक आयलां. आय हॅव कम टू गीव लायफ इन अबांडन्स. हांव आयलां तुका जिवीत दिवंक आनी सुभापणान जिवीत दिवपाक हांव आयलां. आयज जायत्यो वस्तू तुज्या जिवितांत आयल्या. ह्यो वस्तू आयज जेच्या फुड्यांत येवपाक तुका खूब खूब आडखळ जाता. मे बी अ प्रायड, तुजें घर, निड्डूकाय. कितली निड्डूकाय आमकां आहा. दुसरो वयर स्वतालो पळोवपाक जायना आमचे कडेन. जेलसी आयज जेच्या पांया कडेन हाडया आमी सगळीं. बाबण कोरी सुटका आमकां मेवता जेन्ना आमचे पातोक आमी ओडकून घेता. ह्या वेळार ओडकून घेवया आमचे पातोक. आमी लोशें न्हय सांगपाक. ती समाज वस्तू लोजोंक ना सांगपाक म्हाका घोव ना. आयज तुंय जेच्या फुड्यान आहाय जें जिवीत उक्तें करता काय. रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. प्रकाशें पुस्तक 3:20 ओळ. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा, दारार मारता. जो कोण म्हाका उगडटा दार तातूंत हांव भितर सरतलों. जेजू आयज म्हजे आत्मिकी जिवितांत भितर सर. जेजू आयज ह्या चिकायलेचे पवित्र सभेंत एक एक भुरगे आहात तांच्या जिवितांत भितर सर. भुरग्यांच्या जिवितांत भितर सर जेजू. थोडे जिवितांत भितर सर जेजू. काजारी जिवितांत भितर सर जेजू. आयज आमच्या पिडेस बाबण्याच्या जिवितांत भितर सर. वावडा खातीर पोद्देसान आहात तांच्या जिवितांत भितर सर जेजू. आमचे पातोक ओडकून घेवया वेळार. Change my heart, O Lord. आयज जेच्या काळजांत हे म्हजे काळीज घालुया. आमचे तोंडाटी गायतले हांव. Change my heart, O Lord.
Change my heart, O Lord. आयज जायत्या भाव भयणांक तुवें बोगसणें दिवचें आहाय. They have made your life miserable. This is a moment of grace. जेसे ह्या वेळार तुका कुरपा दिता, ज्या मनशाक तुवें बांदून दवरलाय हो बोगसणें दिनासतना. Ephesians chapter 4 verse 26. If you are angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath, nor give the devil a chance to work on you. राग लागून पातकान पडचें न्हय. दीस येपर्यंत तुमचो राग दवरूं नाकात. उगडास करात ह्या वेळार जायत्यान तुका दुखयला. You're holding a grudge against someone. You have been angry with your own spouse, with your neighbor, with your friend. पुढे आयज तूं रागार आहाय जायत्या कारणाक लागून. तुज्या गोरकारींचेर, गोरकाराचेर, तुज्या आवयचेर, तुज्या पायचेर, तुज्या भावाचेर, तुज्या भयणीचेर, तुज्या शेजाऱ्याचेर, सोयऱ्यांचेर. हे रागाचें पातोक जेजूक सांगुया. आयज म्हाका नाका दुनिया ही सांज रागान रावपाची. Set me free, O Lord, from anger, from hatred. Change my heart, O Lord. तुमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येयल्या, तुमचे वस्तूंक आयज तुमी झुजतात. You are fighting your own battles. Surrender. तुमच्या जिवितांत आयज कसलीं झुजां तुमी झुजतात, जेच्या पांयाक हाडात तीं झुजां. We are fighting a battle in a marriage. कुडे आयज काजार जितान जायतें झुजताय तूं झूज. कुडे आयज कोर्टान आहात, सरेंडर कर. कुडे तुमच्या शेजार सामाऱ्याक तोंड ते आहात,
कितलीं वर्सां जालीं दुस्मान काय सोंपना. जेजू सुटका दी म्हाका आयज. तुज्या वावराची सुवातेर कडेन आयज कितलीं वर्सां तूं कश्टवताय, स्वतान जियेताय तूं, पूण प्रमोशन मेळना तुका. यू आर स्ट्रगलिंग. पूण आयज तूं विचार कर तेजेच्या फुड्यान आसतना, वाय एम आय टू लीव अ रायचस लायफ? आयज दुनिया कितलो स्वतान हांव जियेता, आय एम रायचस पर्सन. आयज हांव कित्याक इतलो कश्टवता दुनिया? हांव कोणाक फटयना, हांव कोणाक चोरिना, हांव कोणाक नागयना. येट आय एम सफरींग लॉर्ड. हांव कश्टवता आयज दुनिया. बट आयज हें दूख तुज्या काळजाचें जेजू वळखता. आनी त्या खातीर जुवांवचें शुभ वर्तमान 8वो अविसोर 30 आनी 26 ओळ. Gospel of John chapter 8 verse 36. ह्या पासत पोत चोर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी कोरेपणी स्वतंत्र जातल्यात. If they set you free, you'll be free indeed. आयज जेजूक सांग, जे म्हाका सुटका दी. आनी बाबा सुटका दिता कितें आमकां? जेजूचें नांव, जेजूचें उमडीक रोगोत, जेजूचो कुरीस. ह्या कुर्सांतल्यान आमकां ताणें बोगसोणें दिलां. आमी आतां गावूंक वेता जेजूच्या त्या नांवान. ही सांज बाबडे आमकां सगल्यांक जेजू पेकोवणीची जावं दी. ही सांज आमकां सगल्यांक आशिर्वाद जावं दी जेजू. आनी त्या खातीर बाबडो आयज ह्या वेळार ह्या फुड्यांत आमी जेजूच्या फुड्यान हांव की तुका बांदून दवरता तेजेच्या पांय कडेन हाड ह्या वेळार. ज्या मनशान तुजें नांव इबाडलां, इबाडीत आहा, इबाडीत आहात नांव ती, बरें नांव तुजें. लेट अस थँक द लॉर्ड फॉर देयर गिफ्ट्स. आयज ह्या मनशा म्हाका जेच्या फुड्यान पावयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या मनशांक लागून आयज हांव जेच्या फुड्यान पावलां. बाबडो जितलें तुज्या जिवितांत ही मनशां जे जिवीत जोड करतात, आर्गां दियात. डिफिकल्ट. ह्या मनशांक आमी पळयता रागाची भावना येता. ह्या मनशांक आमी घडये जायते फावटी वायट मागता, घडये कसतें, घडये तांकां शिरापता आमी. आयज बाबडो ना, आमी कोचचें ना तें. कित्याक जेजून आमकां सुटका दिल्या आपल्या रोगतान, आपल्या नांवान, आपल्या कुर्सांतल्यान. सगलीं उबी रावून आमी आतां गायतले हांव इन द नेम ऑफ जीसस. हें गायन गायतना बाबडो कुशालकायेन गावया. इन द नेम ऑफ जीसस. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या रोगतान, जेजूच्या पोदवेन, जेजूच्या कुर्सान. हें गायन गायतना बाबडो तुका ज्या मनशांनी वायट केलां, ज्या मनशांनी तूं रागार आहाय, ज्या मनशाचें नांव इबाडलां, जी मनशाचें नांव इबाडटात, घडये तेणें बरें केलां त्या मनशांक आयज हें बरें पडना, आर्गां दिवया तांचे पासत जेजूच्या त्या नांवान. इन द नेम ऑफ जीसस. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name
जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान संसार पळून येता ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाचें वायटूच जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान उयांका जोड मेळटा जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान उयांका जोड मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान संसार पळून येता जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान उयांका जोड मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान संसार पळून येता बसात बसात जेजू परत तुका विचारता हांवें बोगसोणें दिलां बाबडो बोगसोणें जावन आसा ओकोत आमचे पिडीक घडये आयज जायतो तूं कोश्टोताय ह्या जेजून कुर्सार रावून बोगशिले सगल्यांक ताचे नोदरी मुखार ते वायट कोतले सैनी घाल्ले कसलोच राग ना तांचो आवयच्या कुसव्यांक ते आतां मेरेन जायत्या मनशाचो तुवें राग आपणायलाय आनी आपणायता आहाय आमी गायलां जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेवता जे तुवें आमकां जैत दिलां बोगसोणें दिवन दुस्मानांक आमकां जैतीवंत कोर दुनिया तुका बरी न्हीद जाय यू नीड सावंड गूड स्लीप फॉरगिव You need healing, forgive. तुका पिडींतलो बरो जावंक सोदताय तूं बोगसोणें दी आयज And what is forgiveness? It's a tug of war between mind and heart. बोगसोणें म्हणल्यार बाबडो मौन आनी काळीज झगडटा कित्याक सगळे आमी मनशान आयज आमच्या मनांत सगल्यांचो राग कोणें कोणें दुखयलो आमकां तो मनांत राग दवरलेलो आहा आनी काळीज दुसता कित्याक काळीज म्हणल्यार कोणा मोगाची मौन आनी काळीज झगडटा आयज हांव आर्टिकल वाचतालो एक आनी ह्या आर्टिकलांत हो यातनी कशें म्हणटा जर तुज्या मनांत तूं जियेताय युअर मायंड विल रिजन आउट इन आर्ग्यू तुज्या मनांत तूं जियेताय जाल्यार यू आर गोइंग टू आर्ग्यू म्हणल्यार तूं झगडटलोय पूण तुज्या काळजांत तूं जियेताय जाल्यार तूं बोगशितलोय आयजच्या जिवितांत जेजू विचारता तुजें काळीज ओचें मौन तुज्या जिवितांत तूं चड वापरताय डू यू अलाव मायंड टू टेक कंट्रोल ओवर युअर इंटलेक्ट or your intellect is controlling your life and your mind and your heart मौन चे काळीज आयज ताची ताबडतोब दवरता वो आयज काळीजच्या जिविताची आयज मनाचे तुवें चोयत वेलाय जेजू विचारता तुका आयज 2 Corinthians chapter 3 verse 17 दुसरो कोरिंथीयांची 3:17 ओळ Where there is spirit, there is freedom.
जोई आत्मो हा थंय सत्य हा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयज CCRची नायट विजील हा. ग्रेस चर्च आसागांव. ही रात आयज मागण्याची, आयज ही रात पवित्रपणाची मागया. हो देवाचो आत्मो आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत ओदीक ओदीक नवसोन येवंक, आमचे गोराबे, आमचे समुदायो, आमची तरणाटी, आमची फिरगोज देवाच्या आत्म्यान नवसोली जावंक. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Where there is freedom, where there is spirit, there is freedom. जो आत्मो हा थंय स्वतंत्र आहा. आनी कसली स्वतंत्र आहाय ती? खरी स्वतंत्र आहाय भावंडो. इट्स थ्रू फ्रीडम. उबी रावया बेलार, सुगरी उबी रावया. वेलकम होली स्पिरिट. जेजो ह्या वेळाचो आत्मा धाड आमचेर. CCRचो आत्मा पाठय ह्या वेळार. आमचे फिरगोजेचो आत्मा धाड. आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर आत्मा पाठय. काजारी जिवितान आसलेल्यांचेर, भायर हातांचेर, आमच्या वावतोंत्याचेर आत्मा पाठय. आमच्या आवय बापूय आयज हुस्क्या कोतीन आपल्या भुरग्यांक विशीं, काजारा विशीं, फुडारा विशीं विवेक करचो आत्मो दी आमकां. जानवाईचो आत्मो, बरी बुद्धीचो आत्मो, शाणेपणाचो आत्मो तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा. आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. वेलकम होली स्पिरिट. Welcome, Holy Spirit. We are at your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are at your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You got povitratnia. Tu gauche mode. तुझे शक्ति नाम का मोह
Ratu amche sove, Povitratya, Durga amche mode, Tujhe shakti nakamo, Ratu amche sove, Due cime udo, Sasnak vakti zo, Uspodarani pumina, Sogles tuzzolo, Ilukar povitratnya, Tukam cimode, Tujhe shakti nakamo, Ratu amche sove. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 26. पवित्र आत्मा आमच्या असोकता हेच्या आदारा घेता. बट मागणी करचे पयलीं देवाच्या आत्म्याक उलोव मार. When you begin your prayer, invite the Holy Spirit to sanctify your praying hours, praying moments. मागणी करचे पयलीं देवाच्या आत्म्या कडेन उलयात. पवित्र आत्म्या देवून ये. ह्या वेळार सरेंडर करुया आमचो दीस. सुटकेचो दीस आमच्या देसाचो. चिखलाचे पवित्र सभेंची येतलीं ल्हान बाळां, भुरगीं, तरणाटी, पिडेस्तां, शापाय शामाय आमची तरणाटी वाडलोली आहात. माय पाय कुस्को आहा तांकां तांचो काजरा विशीं, फुडारा विशीं. नुस्त्याचो वावर धंदो कोत्तेल्या आयज जायत्या भावांनी म्हज्या लागीं मागला, माग फादर आपणे पासत. आमकां एक मौन दी दोनी तुज्या फुड्यान येवपाक. आमच्या चिकाल्याची पवित्र सभेन जायती आपोवणी आमकां दी दोनी. पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, एक गोरब्याचेर, तरणाट्यांचेर, दोतोनीच्या भुरग्यांचेर, कॅतेकिस्तांचेर, युथाचेर, फिरगोस संस्थेन आसल्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल दोनी. ही सांज आमकां आशिर्वादाची पेखोवणीची जावं दी दोनी. सुटकेची जावं दी. कोणाच्या घरांत बेबदीक आया, कोणाच्या घरांत रीण आहा, विस्वाशीपण, काजाऱ्या जिवितांत दुबाव भितर सरल्यात. आमची चिकाल्याची पवित्र सभेन जायती आयज पिडेस्त आहात. भाव भयणां घरांनी, हॉस्पिटलांनी कोस आसतात. भायर आहात, पिडींत आहात, नुस्त्याचो वावर धंदो करतात. आय सरेंडर ऑल हें गायन गावया. ऑल टू जिजस आय सरेंडर. तुमचें जिवीत, तुमचे गोरावे, तुमचे काजारी जिवीत, तुमची भुरगीं, तुमची तरणाटी, तुजो फुडार जेजूच्या हातान घाल. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live.
all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. तुका वायट कोतेल्यांपासून मागे विडार जे नांव इबाड केला आनी करीत आहा तुका दुखयतात तुका राग हाडटात ताचे पासून मागे विडार Numbers chapter 6 verse 24. आ बाबायनो तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दोर दिसा दियात तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत जे नांव इबाडटात तांचे पासत सर्वेस्पो तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्वेस्पो देव तुमकां प्रोत्साहन जावं सर्वेस्पो मुखामारचो पोड सोड तुमचेर फांको आमच्या देशाचे दुनियाचो आशिर्वाद घाल कोरी सुटका आमकां दी आमच्या गोरेब्यांचेर आशिर्वाद घाल दुनिया आमचे गोरेबे तुज्या मोगाचे कोर आमच्या भाव दोंद्याचेर आशिर्वाद घाल दुनिया ह्या वावरांतल्यान स्वतान प्रामाणीकपण आसूं दी ह्या तोंडाचेर आशिर्वाद घाल दुनिया ताचो फुडार प्रचलीत कर 1 Peter chapter 2 verse 24. चितच्या कायांक लागून आमी बरीं जाल्या ह्या गांवांत आमची जायतीं बाबड्यां पिडीत आहात हॉस्पिटलांनी तांकां आशिर्वाद दी ICCR नायट विजील आहा ह्या आशिर्वाद घाल दुनिया ह्या नायट विजिलाचेर ह्या एक गोरेब्याचेर समुदायाचेर आशिर्वाद घाल R35 संस्काराक इतल्या व्हरत्या
Ratuja. Dewa ikaw siya pa संस्कारां तुझ्या आमकाच्या कोस्ता मोन्ना सुगडास करून दवरला तो तुझ्या मासा रोगताच्या पवित्र कोटाची भोक्ती करून आनी ह्या वरवीं ता मनस्तें सोडवणीचो फळ आमकां फावो कर तुमचो चेताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासना जेजूक पवित्र बेळार दोय काडना काय जे तुका आशिर्वाद दिता तो घेवया. बाबनो सगळ्यांक तुमकां देवरी सांस दिवं देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेळ क्रिस्ताची कृपा बाबा समोग आनी पवित्र आत्म्या शांतीन एकवट तुमचे सवे आसूं. पण आयज पवित्र सभा मागीर माक्सिमेल मारिया कोलबे हाचो सेवादर मेगुडास करता. जुवांचे शुभ वर्तमान 15 13 वळ कोणी जोर एका इस्ता आपल्या इस्ता पासो जीव दिवता ताशें व्हडलो आनी मोग ना आनी ह्या भाग्यवंत माक्सिमेल कोलबेन हें देवाचो उतर आपल्या जिवितांत जियेलो आनी गौरव आसलेल्याक सायडीक काडून आपूण मरूंक तयार जालो. हो साक्रिफीस मोग ताच्या कडल्यान आयज आमकां मागुया आनी काजारी जिविता खातीर आयज देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी आमचे चिकालेचे पवित्र सभेंत एक एक काजां जाल्लीं भाव भयणां आमची कोण सोयरीं काजां जाल्यान तांचे पासत मागया. तांचे काजारी जिवीत आमचे क्रिस्त जिवीत कोल बाबार्थाचेर बुन्यादीर बांदून हाडूंक ह्या मिसांत बाबाची कृपा पवित्र आत्म्यान बोवाळ कोटाय आमकां मागुया. सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोर प्रविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा मागीर माक्सिमिलियन कोलबेक चे यात्निकांक रोग साक्षाक
निश्कळूंक आंकवारीच्या चलत्या मोगान ओतमी चिकून घेवचे उर्बेन आनी पेल्याच्या मोगान तुवें बोल्ली. ताचे विणोदीन तुजे मोहिमे पासत मनशाचे सेवेंत आमी मिनोतीन वावरूंक आनी मोर्यो पर्यांतच्या पुता सारकी जावंक आमकां फावो कर. तो देवा सवेच्या पुताचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. एजिकेल प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसाल्या तुका फावो त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलों. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपरवाह केली. तरूय तुज्या तरणाटपणांत हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास कोत्तलो आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारान ना तें हांव कोत्तलो तेन्ना म्हणजे तुज्या व्हडा आनी ल्हान भयणींक काडून तांकां तुजो दुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वटणी तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लॉज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लोजयेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय, कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका बोगशिलां. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर. आमचो जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. आनीक पाट म्हणुया. तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो थारोक, हांव पियेतां पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणेचे चोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या पोरसांक कळयात ताचीं कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विजमितां. शेकांशेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोदात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडतो. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्विस्पो तुमचे सवय आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यास मातेवा परमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिसी जेशी आयले आनी ताका कोसाक लावून ताणें विचारलें, कसल्या कारणाक लागून घोवाच्यान आपली बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, तर अरंबाक तावन रोस्तारांत तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशीं करूं नये. ताणें ताका विचारलें, तो लग्न म्हणण्याचें पत्र दिवन मोजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जबाब दिलो, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण अरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पत्नी आपणाक अविश्वास जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्या कारणाक लागून तिका सोडून दिली आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परतुवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले तावन घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगोर ह्या देवतान मेळ्ळां त्या तांच्यानूच आवयच्या कुसऱ्यान तावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाक इजडे करपी घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें मानून घेवचें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. Give me Holy Catholic families and I will give you Holy Catholic Church. Familias Consortio ह्या दाखल्यांत जुआं पावल दुसऱ्या ह्या बागेवन बापान सांत जुआं पावल दुसऱ्यान हें म्हणलें, म्हाका बागेवन कुटुंब दियात आनी हांव तुमकां बागेवन पवित्र सभा दितां. गोराबो जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. आनी जेन्ना हो गोराबो काजारी जिवीत पवित्रतायेचेर बांदलोलें आहा, हो गोराबो कित्याचेरूच फुटोंक जायना, तुटूंक जायना. आनी आयज पयल्या वाचपान कोराराची खबर इसेकेल प्रवादी करता. काबनंत कोण भाशेन देव इस्रायल पळचे लागीं कोरार करता आनी हो कोरार करतना सांगता, हांव विस्वासी देव. ही पोरसां कोराराक विस्वास जाता तरी आसतना सर्वेस्पो देव ह्या कोराराक विस्वासी रावन म्हणटा, आय एम अ फेथफूल गॉड. आनी शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, काजारी जिवितान ज्या कोरारान तुवें वांटो घेतलाय, ह्या कोरारा वरवीं तो एकवटान भितर सरलाय, तो तोड नाकाय. वाड काजारी जिता हे प्रश्न सोंपतले जेन्ना काडीस बोगसोणें आहा काळजान. काजारी ते प्रश्न सोंपतले जेन्ना सॉरी हें उतर तोंडांतल्यान भायर सरता. हें ल्हान उतर पूण आख्खें शिकयता आमकां. आमचें काजारी जिवीत, आमचे गोराबे पवित्र जावं, बोगसोण्यांचेर बाबाटाची बुन्यादीर बांदून येवंक हे मिसाचे भेटीन आमकां बापाची कृपा पवित्र आत्म्यान बोड कोठाय मागुया. भेटून एक गीत घेऊया. गीताचा C15 पेज नंबर 34. C15. Utar mata
म्हज्या भावनूय आमचें बलिदान सदबलिदान देवपाक मानता आसलें सा म्हूण मागात हें बलिदान आपल्या मनाक मेमेक आमचे नेके पवित्र सुवेशा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आमची दानां तुका भेटयता आनी बागेन मागसिमानाची देख घेवन आमची जिवीत तुका समर्पूंक शिको म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो तुमची काळसां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर आनी सोरता आमकां तीन वासूंक फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भोगताचो वाखाणीचो तुका महिमा दिता आनी तांचे कोश्ट दोग तुजे पदवेची ओजापां परकोडटात तुजे दोळ्याळायेन तांच्या भावार्थाक कोतकोतीत उर्बा मेळटा ताचे तिरासोण दीर गोठाय फावो जाता आनी अशें क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं संकोसाच्या मरणांतली तूं आमकां जैतिवंत करताय देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवतांच्या दरबारांत सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या विभाग होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नांवीन येता सुभागी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्परा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक दणदाना पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरोन सोसूंक हांव कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोटलो आनी आपल्या शिष्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची ते स्पोरींग जेवणातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणें कराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सावारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उलसाक करात बाबार्थ सगोट सौम्या आमी येवन आनी एक आशिल्ले पियेता तितले फावटी तूं परत येवसो तुजें मरण परगटा देखून सर्वेस्परा तुजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सोडो आनी सोडूंचे काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमकां तीन वाचता आनी क्रिस्त रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खाल ते कायन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर वेस्ता उलयचे पवित्र सभेचो कुडास कर अशें लियो आमच्या बागेन बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा ते सिमियाव आदारी गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरवाशेर उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो कुडास कर आनी जिका कुदीन वतल्या समेस्तांक जे मोगाबळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेगीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाळटात
ह्या चिकालोशी फिरगोजीन जियेतल्या सुपुल्या बोळांची भुरग्यांची तोंडांची पिडेस्तांची शापाय शमांची वावरा खातीर परदेसान घालपाक गिरोवपाक बोटी राहात गोंया भायर आहा जेकडे भुरगे वाडना जेकडे बिबटीक आहा जकारांत रीण आहा काजातून प्रश्न सभाव एस ना नवें घर बांदतात गेलो सकाळ जाल्यार अस्कार सावचे बाबा ह्या गांवचे की गोरब्याचेर समुदायाचेर फिरगोस संस्थांचेर जो आशिर्वाद घाल ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपा जिविताक आपोणी आमकां फावो कर नुस्त्याचो वावद कोतेल्यांचेर सगलो वावद कोतेल्यांचेर आशिर्वाद घाल आम देशाचेर आशिर्वाद घाल आमचे दया करून मागता अशी बागेंत आंकवार देवाची मागीर सांगा ती चपोती बागेंत से बागेंत दवरून आनी चोर कळून कमावल्यान तर सगळ्या संतां भोगतां बरोबर बागेंत सेवास पाद्र पियो मादेर बागेंत मिगेल काब्रियल राफायल बाळकाची तेरेस मातेरेसा बागेंत आतर बागें अल्फोन्सा मागीर फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेंत इस्त्यो म्हजो आस्कारी बागेंत माक्सिमिलियान कोल्बे बागेंत जॉन मारी इव्यानी याज्ञिकाचो आस्कारी आनी सगळ्या संतां भोगतां बरोबर सासना जिवितांत तुका वाखाणूक आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आतां सांगात ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पवेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक काजारी जिविताची पवित्रताय सांबाळो गौरव पवित्र करो आनी हे वरवीं आमची फिरगोस आमची पवित्र सभा आमचो समाज गोट मजबूत जावं जे शिकले माकडे बापा करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो किराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे कडल्यान बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पदराका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दयेकरे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमर क्रिस्ताच्या येण्याक बरभाशेन ओतरेकतल्यांक आमकां दारका कुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय सुमर क्रिस्ता धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण पवित्र सभेच्या वाड दिसकाल आनी जे कशें तुका शांती आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती काल तुमचे सवे आसो हांसाची शांती एकामेकाक वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी जेसो शिलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्माण नाका हो सजीव जेसू आमची पेकोवणी भलायकी सुटका बाबार्थांचेच आमी शेवताव तेन्ना सगळीं सहभागी तुजे म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना म्हजे दोतोर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या रोगतान नोसोली आमी ह्या जेवणा वरवीं बागेवन माक्सिमिनाच्या काळसान पेटलेल्या प्रितीमोगाच्या उशान आमकां पेटय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं मातशें बसुया. बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. आमच्या आवयचे विनोदेन, सायमाचे विनोदेन आनी आमच्या आस्काराचे विनोदेन ही सर्वीस करूंक आमकां आदार मेळ्ळो. कितें तुमकां दिनवासता ह्या सर्विसीन वांटो घेतल्यांक आनी कितें म्हजे दिनवास ह्या तरणाट्यांक बाबंडो आमी फाल्यां आमच्या देशाच्या सुटकेचो दीस समोर उमता आनी त्याच बरोबर सायमाचे स्वर्गा व्हरोन समोर उमता. इगोर्जेन मिसा 6:45 वाजता आनी 8:30 वाजता म्हणटकच मिसान वांटो घेवया. आनी फाल्यां जें कलेक्शन आमी करतले हांव तें मिसावांच्या दामांच्या मिसावां खातीर बेतल्या. जें आमी फाल्यां कलेक्शन करतले हांव तें मिशन ऑफ दामाक बेतलें. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सोवी आसो. सोर पवित्र आत्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावर दोंद्याचेर, गांवां भायर आहात पद्दसनां तांचेर, समुदायांचेर, फिरगोस संस्थांचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर, वावराचेर, दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. बसून क्रिस्त शांती मोगान धाडटा. शेवटाक गीत घेऊया. गिताचो E3 पेज नंबर 77. E3. Bapa, tu